टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकार आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मोपा टॅक्सी पार्किंग भाडे वाडयल्ल्यान टॅक्सीकारांचो विरोध, टॅक्सीकारांक आडवपाक पुलिसांचो बंदोबस्त। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादयचे बाबतीत सरकार गंभीर, सरकाराक म्हादयचे पळूनच गेल्ले ना, विरोधकांचो आरोप। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज 3 तारखेक अर्जाचेर सुनावणी, एसआयटीकूय बाजू मांडपाचो कोर्टाचो आदेश। राजधानी पणजेत धांवतल्यो 6 इलेक्ट्रीक बसी, मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी जाले लॉन्चिंग, स्मार्ट तिकेट सिस्टमीक सहकार्य करपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो। रायट टू चायल्ड दिवपी गोंय देशातले पयले राज्य, जेएमसीत आयव्हीएफा खातीर 50 जोडप्यांनी केल्या नोंदणी, 2 आयव्हीएफ यशस्वी, डीन शिवानंद बांदेकर डॉक्टर डे स्पेशल। गोगळ हांगा 54 वर्साच्या दादल्याकडल्यान 16 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार, मडगांव पुलिसांची कारवाय, आरोपी संतोष रायकर हाका अटक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत गोंयान वातावरण तापला। मुख्यमंत्री सांगता म्हादयच्या बाबतीत आपूण गंभीर आसा खंय, दुसरे वटेन विरोधकांनी ह्याच मुद्द्यावयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। म्हादयचे बाबतीत आपूण गंभीर आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। परत एकदा बायट दिता, आमचो ऑलरेडी WRD मिनिस्टर उलयला, वी आर सिरियस। प्रवाहावरवीं म्हादयची पळोवणी म्हळ्यार पत्रकार आनी समाज वावुरप्यांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला। म्हादयचे बाबतीत सरकार गंभीर नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार म्हणून अधिसूचित केल्यारूच म्हादयक वाटोवपाक यश येतले खंय। Our Madai has been diverted and our government म्हाका दिसता is absolutely not serious. आमी डिमांड करता the only way that Madai could be saved looks like now is that the Madai wildlife जो सेंच्युरी है it has to be reserved as a declared as a tiger reserve. विधानसभेन आमी मुख्यमंत्रीक सांगले, आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगले, आमी WRD मिनिस्टराक सांगले, with declaring Madai wildlife sanctuary as a tiger reserve is Madai safe? They had no answers. They are basically they have compromised Goa's interest. And this has been happening at the dictatorial attitude from the Prime Minister's office. आणि ताबडतोब जे मुख्यमंत्रीन म्हाका दिसता एक ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणून वी हॅव टू से, बिकॉज आम्ही पहिले गोंयकार, वी वेंट टू दॅट एक्सटेंट, आय वेंट टू द एक्सटेंट, वी सेड वी शुड क्रिएट प्रेशर, लेट अस ऑल इवन रिजाइन एज MLAs, let there be a crisis and let them know that Goans are not for sale. म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाचे सरकार गंभीर आसा, पूण आमच्या सरकाराक म्हादयचे पडूनच वचूंक नाशिल्ल्याचे रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। भाजपा आणि काँग्रेसीक हो प्रश्न सुटावो जाल्लो नाका अशेंय विरेश म्हणटा। कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर वचून प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळले आणि त्यांच्यानी रिक्वेस्ट केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स जो आसा तो बेगांच्या बेगीन दिवचो आणि हो जो प्रोजेक्ट कल्सा बंडोरा प्रोजेक्ट आसा हो क्लियर करपाचो। म्हळ्यार क्लियर केलो म्हणजे कितें जालें की एंटायर जे डायवर्जन आसा हे क्लियर जालें आणि गोंयचो सरकार जो BJP सरकार आसा हो सुशागाद आसा, तांकां कांय मात पासून पडलेलें। आयज कर्नाटकाचे जे काँग्रेस सरकार आसा तो आयज खंय ना खंय प्रेशर घालता आणि आमचे हे सायडीन काँग्रेस आसा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार तांकां सांगपाक जाल्लें, अजून पर्यंत तेंय सांगूंक ना। म्हटल्यार आयज अशें दिसून येता की दोन्ही BJP आणि काँग्रेस तांकां हो जो म्हादयचो प्रश्न आसा हो म्हादयचो प्रश्न
सुटावो करपाक नाका. तांकां खंय ना खंय म्हादय जी आसा ती कर्नाटका, कारण तेंची संख्या चड आसा, सिटां चड आसा आनी तांकां जो आमचो डेमोक्रेटीक जे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा त्यो चड आसात. ह्या कारणाक लागून खंय ना खंय तांकां एक प्लस पॉयंट दिवंक सोदता. आनी आयज प्रायम मिनिस्टरान पासून तांकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स ह्या भशेन दिल्लो आसा. सो हें खंय ना खंय आयज दुखत आसा, कारण आमी जेन्ना म्हणटा चीफ मिनिस्टर पासून जेन्ना म्हणटा की म्हादय आमची आवय म्हणटा, ती आवयक वाचोवपाक लागून आयज खंय ना खंय स्टेप इन जावपाक जाय आनी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्मान पणजी सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. तिच्या जामीन अर्जाचेर 3 जुलयाक सुनावणी जातली. ह्या प्रकरणात एसआयटीनूय आपली बाजू मांडची अशें कोर्टान सांगलां. क्रायम ब्रांचीच्या एसआयटीन पूजा शर्माक 1 जुलयाक चौकशे खातीर हजीर रावपाक सांगिल्लें खरें, पूण तिणें आपल्याक फावना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून तिणें मागिल्लें. मुखावयल्या पावसाळी अधिवेशनात आसगांवांतले घर मोडपाचो मुद्दो मांडटलो अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें. आयकात तांचें म्हणणें. रिपोर्ट अजूनही दिवंक ना. आमी बेश्टे उलोवपाक जायना तेजेर. ही इज अ हाय रँकींग ऑफिसर. वॉट एवर रिपोर्ट वील से तेजे उपरांत आमी तुमकां उलयतले. आमी असेंब्लीनूय कॉलिंग अटेन्शन मागपाचें आहा, डिस्कशन मागपाचें आहा. आमी मागपाचें आहा डिस्कशन. वी वॉन्ट टू डिस्कस बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट वन आसगांव. आमचे गोंयान कितलेशे मुणकार आहा आमी जाणा, कितकेशे टेनंट आहा ते आमी जाणा. आनी मुणकार जेन्ना एक घर आसता सर्वे प्लॅनार ते 3 घरां बांदून रावता, कित्याक तेजे आज्याची 3 भाव आसले तेन्नासून ते धाकटी धाकटी घरां बांदून येयल्ले आहा आनी तेणी आयज व्हडली घरां बांदल्या. तेंची घरां येवन फाल्यां कोण मोडटलो काय भाडकार, हो भाडकार इकतलो कोणाक आनी ती मोडटले. तेजेर आमी उलोवपाचें आहा. इट इज रिलेटेड टू दीस इन्सिडंट की अशी आनी कितलीशींच घरां आहा. सो त्या खातीर हे कॉलिंग अटेन्शन हांव हाडटलो आनी डिस्कशनूय आमी तेजेर मागतले. प्रत्येक आमदारान आपले जे कितें मनान आहा जे ह्या इन्सिडेंटा बद्दल आनी रिलेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी कितली घरां अशी आसतली, लोकांची जे सेल्लीड जावंक ना, फॉर्म 14 नाव येवंक ना, सर्वे प्लॅनार ते घर ना, ते कोणूय येवन मोडूंक शकता काय, हेजेर आमी डिस्कशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेत आयज सावन 6 इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो. तशेंच फुडल्या कांय दिसांनी आनीक बसी चालीक लायतले. सुमार 48 बसी राजधानी पणजेत चालीक लावपाचे आसात. तशेंच लोकांनी स्मार्ट तिकेट सिस्टमीक सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ताका सपोर्ट करपा खातीरूच आमचें सरकार आसा आनी लॉंग रन ताका फुडें घेवन अशाच पद्दतीचो सपोर्ट आमच्या सरकारा कडल्यान सातत्यात उरतले. म्हणून हांव परत एकदां केटीसीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी लोकांनी एखादें स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम, इट इज नॉट फ्री. बऱ्याच जाणांक दिसता जाल्यार फ्री म्हणून इट इज अ स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम. हाजेर बी आमकां सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें आनी तें स्मूथली चलतलें इतकें सांगून हांव म्हजें रायट टू चायल्ड अधिकार दिवपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य. जीएमसींतले मोफत आयव्हीएफा खातीर सुमार 50 जोडप्यांनी नोंदणी केल्या. तातूंतल्यो 2 IVF यशस्वी जाल्ल्याचें जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी सांगलें. डॉक्टर्स डे निमतान गोमंतक कार्यालयात आयोजीत केल्ले खास संवादात दोतोर बांदेकर उलयताले. इज इन विट्रो फर्टिलायझेशन ही एक टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यात प्रायमरी स्टरिलिटी जी असते कपल म्हणजे एक जोडप्याला त्याला मुलं होत नाही आणि त्यामुळे त्यांना ती ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. हे ट्रीटमेंट प्रायव्हेटमध्ये अतिशय महाग आहे आणि गोवा गव्हर्नमेंट आणि स्टेट ऑफ गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री हे ट्रीटमेंट फ्री देते. मी आताच बोलत होतो की आपले हेल्थ मिनिस्टर म्हणाले नाही आपण ही फॅसिलिटी करायलाच पाहिजे मेडिकल कॉलेजमध्ये. गरिबांना ज्यांना मूल नाही त्यांना ते मूल आपण द्यायला पाहिजे. आणि ह्याच्यातून एक नवीन स्टेटमेंट निघाला, माझाच निघाला त्या दिवशी. मी म्हटलं राईट टू हॅव चिल्ड्रन हे फक्त गोवा सरकारच देतो. आपल्याला सगळे राईट्स आहेत. राईट टू स्पीच आहे, राईट टू हे आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, राईट टू लाईफ आहे, सगळं आहे. पण राईट टू हॅव अ चाइल्ड म्हणजे मूल होणं आपला हा एक आपला हक्क आहे. हे फक्त गोवा सरकारनेच दिलं आहे आणि हे आपण करतो. आपल्याकडे सध्या मोर दॅन 50 कपल्स रजिस्टर झाले आहेत. 5 लोकांचे आपण ॲक्च्युली ओव्हम पिकअप केले आहेत, फर्टिलायझेशन केलं आहे. आणि गेल्या आठवड्यात मला कोणी सांगितलं 2 लोक
ज्यांना मूल होतच नव्हतं त्यांचं प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आलं आहे. सो आपलं ग्राउंडवर आणि आपलं अचिव्हमेंट्स पण मोठं आहे. आणि हे प्रत्येक सायकलसाठी आपल्याला 70,000 काय 80,000 खर्च येतो. तो खर्चसुद्धा गव्हर्नमेंट देतो. म्हणजे सगळं फ्री आहे. आणि त्यामुळे ही जी आयडिया आहे ही आयडिया वेगळीच आहे. आणि त्यासाठी आपण आपल्या सरकारचे आणि आपले हेल्थ मिनिस्टर त्यांचे आपण आभार मानावे असे मला वाटतं. मडगाव गोगोळ हांगासर एका 54 वर्साच्या दादल्यान 16 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार करपाची घडणूक मुखार आयल्या. आरोपीन ह्या चलयेक संदी साधून आपल्या फ्लॅटार व्हरून ताचे अपहरण केले. उपरांत ताचेर बलात्कार करून ताका रेल्वे स्टेशनाचेर व्हरून सोडले. ह्या संदर्भात मडगाव पुलिसांनी आरोपी संतोष रायकर हाका अटक केल्या. भुरग्यांचेर जाता ते अत्याचार वाडत गेल्या. ऑनलायन तांकां ग्रुमींग करतात आनी ऑनलायन ग्रुमिंगा लागून तांचेर अत्याचार जातात. हे भुरग्याचेर प्रेशर आयिल्लो, फ्रॉड कॉल आयिल्ले ताका आनी फ्रॉड कॉल आयिल्ले पयशे मागपाक. ते भिवून आनी थ्रेटनींग धमक्यो हें जाल्ले ते भिवून घरांतल्यान भायर सरले. सांजचे लेट भायर सरले आनी भायर सरले तेन्ना ते एक जाग्यार पावले जे जाग्यार ताणें कोणा कडेन तरी मोबायल मागलो. ते मोबायल मागले ते जाणट्या दादल्यान ताका सांगलें कितें जाय तुका आनी मोबायल दितात आनी कितें जाय जेवण जाय म्हणलें. ताणें ताका काडून आपल्या घरा कडेन व्हेलें आनी घरा कडेन व्हरून ताचेर 2दा बलात्कार केलो. ते लेट जालें. सकाळ फुडें फांतोडेचेर ताका हाडून एक जाग्यार सोडलें जंयच्यान ते घरा वचपाचें आशिल्लें. तर हे प्रकारण वाडटा कारण एक सायडीन दबाव येता भुरग्यांचेर. भुरग्यां कडेन पयशे मागता तो फ्रॉडस्टर अजून पर्यंत धरूना. भुरग्यांक कितें जाता धमक्यो मातशो बारीकश्यो सुद्दां धमक्यो दिल्यार तांकां भंय दिसता. तांकां कलकलता भितर कितें करचें कळना आनी हे लोकां कडेन पयशे मागताले ताका धाडपाक कोणाक ते फ्रॉडस्टराक. आनी तशें करून हे हितून हे अत्याचारान सांपडले. हाचो अर्थ असो न्ही की आमी म्हणटात की ते दादल्यान पळय केलां ते कंडेमनेबल. जाणटे मनशाक कळपा जाय भुरग्यांक कितें आनी आपूण कोण तो. आनी म्हाका बरें दिसता की तुरंत मडगांव पुलिसेन ताका अरेस्ट केला. मडगावचे एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ दवरपाक नगरपालिका अपयशी थारल्या. उच्च न्यायालयान मार्केट नितळ दवरपाचो आदेश काडिल्लो पूण हो आदेश पाळिल्लो दिसून येना. मेळत थंय रस्त्याचेर थर्माकोल उडयतात. हे विशीं सोपो कंत्राटदारान तिडक उक्तायल्या. ह्यान फुडें कोणी थर्माकोल उडयतना दिसत जाल्यार दंड दितले अशें सोपो कंत्राटदार राहुल शानबाग हांणी सांगलें. खरें म्हटल्यार हांगा आमचे कोर्टान ऑर्डर दिल्ले की हांगा खंयची एक्टिविटी चलपाक जायना. बिचार एसजीपीडी आनी कोण नुस्तें घेवपा येतात तांकां हांगा हरशीं म्हळ्यार पार्किंगेचें उलयता. सद्या आतां अरावंड 1.5 months अगो 3 ते 4 एक्सिडेंट जाला. 2 फेटल जाला. एक मर्डर जाला हांगा हेच एरियेन. ते खंय ना खंय तरी एक गाडयो पार्क जाता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा हांगा. आनी तुमी म्हणटा थर्माकोल हांगा सदांच चलता सांजचे. बट हांव एक एश्युरन्स दिता तुमकां की एसजीपीडी मार्केटा भितर एक थर्माकोल तुमकां दिसचें ना. आय एम रिस्पॉन्सिबल. कित्याक काय म्हणल्यार थर्माकोल हांव अलावडूच करना भितर. जे भायर चलता ते आमच्या हातीन ना. आनी आमी रिक्वेस्ट करता एज अ सिटीजन ऑफ गोवा, सिटीजन ऑफ इंडिया की कन्सर्न ऑथॉरिटी जो कोण बी रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां की एक्शन घेवचें. बिकॉज आमचे हांगाच्यान रिवर चालू फ्लो जाता थंय थर्माकोल उदक ब्लॉक उरता. खूब कडेन प्रॉब्लेम जाता हांगा थर्माकोलाचे. आनी आमच्या CMानूय सांगलां की थर्माकोल हे गोंयांत बॅन जावचें म्हणून. म्युन्सिपालिटी व्हरना ना कोण व्हरना. आनी कोण तरी प्रायवेट गाडी व्हरता की ना ते. बट सद्या जर हांगा पळय थर्माकोल उबे हांगाच पडलेले आसता. 12 म्हयने हांगा पडलेले आसता. हांगा ना थंय रस्त्यार पडलेले आसता. हांगा उदकान पडलेले आसता. रिवर्साला अशें उडयता. कोणा रिस्पॉन्सिबिलिटीच ना. स्मार्ट सिटीच्या नांवान राबयले जायते प्रकल्प वापरनाविणे पडून आसात आनी हाचे फुडें तांचो उपयोग जावपाची शक्यताय ना. कसलेच नियोजना शिवाय हे प्रकल्प इम्प्लिमेंट केल्ल्यान ताची ही आवतिकाय जाल्या. पब्लीक अवेरनेस अँड कम्युनिकेशन हो प्रकल्प हातून मोडटा. ह्या प्रकल्पा खाला महत्वाचे संदेश दिवपी व्हड स्क्रीन आनी भौशीक कळवणी प्रणाली पणजेच्या वेगवेगळ्या भागांत उबी केल्या. अशा 10 जाग्यार एक व्हड स्क्रीन आनी कॉर्ने लायिल्ले आसात. चडशे स्क्रीन आनी कॉर्ने पाटो भागांत आसात जाल्यार कांय मिरामार, GMC अशा उक्त्या सुवातींचेर आसात. ह्या स्क्रीनींचो आणीबाणीच्या वेळार आनी लोकां मेरेन तातडीन म्हायती पुरवप असो उद्देश आशिल्लो.
पूण फाटलीं 1-2 वर्सां ह्यो स्क्रिनी आनी कॉर्नेंचो खास कसलोच उपयोग जाल्लो दिश्टी पडना. फक्त G20 आनी हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेची म्हायती ह्या स्क्रिनी वरवीं दिल्ली, पूण अशा तरेची सादी म्हायती दिवपाचो ह्या स्क्रिनीचो उद्देश अजिबात नाशिल्लो. फाटलो अनुभव पळयल्यार आनी सरासर स्मार्ट सिटी वाल्यांचो अप्रोच पळयल्यार ह्यो लाखांनी रुपयांच्यो स्क्रिनी आनी लावड स्पीकर हांचो फुडाराक केन्नाच उपयोग जातलो अशें दिसना. This ensures digital connectivity on the move to fulfill the objective of One City, One Wi-Fi. The Variable Message Display, VMD, is an out-of-the-box solution that provides real-time information on traffic conditions to warn road users, optimize route selection decisions, and enhance road safety. It can display text and images in any language, and is highly useful in displaying information and guidance on traffic diversion, emergency messages, and गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. आसगांव घरमोडी सारकेंच प्रकरण पणजे घडिल्लें, मात ताचेर कसलीच कारवाय जाली ना अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगलें. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या हाचेर लक्ष घालपाक राज्यपालाची भेट घेतिल्ल्याचें अमित पालेकारान सांगलें. तशेंच पुलीस महानिरीक्षकान केल्ल्या विदेशी यात्रेचेर लेगीत खर कारवायेची मागणी केल्ल्याचें अमितान सांगलें. आम्ही गव्हर्नराक आज एक रिप्रेझेंटेशन दिला फेल लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा. आम्ही खूपशे इन्सिडेंट पर्टिक्युलरली फॅक्च्युअल इन्सिडेंट जे घडल्या गोंयान आनी वेर ड्यू टू इंटरफेरन्स ऑफ पॉलिटिशियन्स आनी पोलिसींग फेलियर्स हाजेर आमी आज गव्हर्नराक एक रिप्रेझेंटेशन दिला. फेल लॉ अँड ऑर्डर हाव इट इज अफेक्टिंग स्टेट ऑफ गोवा. गोंयकारांक आज कशे त्रास जावपाक लागल्या, गोंयकारां भितर आज कसो फियर निर्माण जाला ताचे आमी आज एक रिप्रेझेंटेशन गव्हर्नराक दिला. अँड वी हॅव सॉट his interference in reprimanding or calling the chief minister and asking him to take charge of the situation. And constitutional failure जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या गोंयान, जशें लायफ लोकांचे अफेक्ट जाला ताजेर इमिजिएट एक्शन घेवची आनी हे सगळे जाग्यार घालचे म्हणून आमी इंटरव्हेन्शन मागला ऑफ गव्हर्नर ऑफ गोवा. आमी तुमकां दिता कॉपी दिता, वील शेअर द कॉपी विथ यू. पर्टिक्युलरली हांवें आसागांवचो इन्सिडेंट इज द कोर इशू, पण ताच्या बरोबर सिमिलर इशू जो हायलायट जावन आशिल्लो जो पणजेन जाल्लो. कारंजाळे अशेंच एक घर मोडिल्लें, जातूंत भितर एक फॅमिली रावताली विथ वन चायल्ड, 2 चिल्ड्रन, घोव बायल आनी 2 गोंयकार, 2 भुरगीं तांची. वन इज इन्फंट, वन इज अ किड. ओवरनायट पणजे अशें घर मोडिल्लें. ही इज इन मेंटल हॉस्पिटल टुडे बिकॉज ऑफ वॉट इज हॅपन्ड टू हिम. आनी हें आमी हायलायट केलां. अशे खुबशे इन्सिडंट आसा गोंयभरचे बारीक बारीक जे आमकां कळ्ळा. द वे लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरफियरन्स ऑफ पॉलिटिशियन्स अँड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट police are particularly controlled by politicians, and the rift between IPS and Goa police lobby because of whatever that has happened in last few days. And also particular incident जे आम्ही last time सांगितले की current IGP of Goa who is right now traveling, my tweet was a lot of people misinterpreted it as whether IGP cannot travel to US. My tweet was particularly directed to the fact that his tickets were purchased by a local officer, गोवा पोलीस ऑफिसर. राजधानी पणजेत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्याचें गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्लें. ते उपरांत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी ह्या बस टर्मिनलाची पळोवणी केल्ली आनी सगळे साधन सुविधा सयत हो टर्मिनल आदल्या जाग्यार हालोवपाचें उतर दिल्लें. मात अजुनूय ह्या टर्मिनलाचेर कसलीच हालचाल जाल्ल्याचें दिसून येना. राजधानी पणजेत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाचेर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान गोंयान येवपी पर्यटकांक बरोच त्रास जाता. फाटल्या म्हयन्यांत ह्या टर्मिनलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्याचें गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्लें. ते उपरांत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी बस टर्मिनलाची पळोवणी केल्ली आनी 3 आठवड्यां भितर KTC बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्लो हो बस टर्मिनल परत आदल्या जाग्यार म्हळ्यार नव्या मांडवी पुला पोंदा भरपाचें उतर दिल्लें. ताचे उपरांत 2 दीस हांगा JCB लावन निवळ करपाचें काम केल्लें, मात ते उपरांत हांगा कसलीच हालचाल जाल्ली दिश्टी पडना.
फाटल्या म्हयन्यान जो पणजेचो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हो कॅपिटल सिटीचो कितलो भयानक परिस्थितीनी भितर आसा आनी थंय कसल्योच तरेच्यो सुविधा ना हाजी आमी रिपोर्ट हाडिल्लो आनी ताचे नंतर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान रातचे हांगा विजीट केली आनी तांणी ते पळोवणी केली आनी तेन्ना तांणी स्टेटमेंट केलो की 3 आठवड्या भितर हो बस स्टँड हांच्यान पयलींच्या ओरिजिनल जाग्याचेर शिफ्ट करता म्हणून. आनी आतां हांव आसा त्या ओरिजिनल जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर पयलीं हो बस स्टँड आशिल्लो इंडस्ट्रियल बस टर्मिनल हो एक्झॅक्टली न्यू मांडवी ब्रिज आसा ताजे पोना आशिल्लो आनी हो हे पुलाचें काम चलतना हो तो बस स्टँड थंय शिफ्ट केल्लो आनी 3 आठवडे भितर हांगा हो शिफ्ट करता अशें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान उतर दिल्लें. पूण आतां आमी मुद्दाम हांगा पळोवपाक आयल्या आतां 2 आठवडे जावन गेले आनी जर ह्या जाग्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार जैसे थंय आसा. हांगा जर हो बस स्टँड आतां इमिजिएटली शिफ्ट केलो जाल्यार आगीतून फुफाट्यात म्हणपाची पाळी येतली, कारण हांगा कसलीच तरेची सुविधा नाच. वयल्यान जमीन सुद्दां सगळी घाण आसा, सगळी उदक बिदक सगळें हें केल्लें आसा, जमिनी सारकी ना आनी हांगा लोकांक मेन जे प्रॉब्लेम थंय आशिल्ले ताजे परस चड प्रॉब्लेम हांगा आसा. सो गव्हर्मेंटाक दिसता आसतलें की हे 2 वयल्यान ब्रिज वता स्पॅन ते ताजे खातीर लोकांक उदकाचो शेड करपाची गरज ना, पूण हांगा तशें कांय जावपाचें ना. हांगा उदकाचो शेडूय ना आनी थंय तरी एटलिस्ट जमीन तरी बरी आसा, पेवर्स खातीर आसा. हांगा तशे तरेचे कांयच अरेंजमेंट केल्लो ना आनी हें करपाक आनी बरोच स्टेप वतलो. पण इतले बेगीन हो बस स्टँड इंटरस्टेट बस स्टँड हांगा शिफ्ट जावपाची शक्यता दिसना, कारण फाटल्या 15 दीस जावन 2 वीक जावन गेले हांगा व्हडलेशें खास कांयच काम जालें दिश्टी पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. हंजुणा बेकायदेशीरपणान चलपी बांदकाम उपविभागीय दंड अधिकाऱ्यांच्या आदेशा उपरांत एकदाचें मोडून उडयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयान हें बांदकाम बंद उडयलें, पूण दुकानधन्यांनी बेकायदेशीरपणान आपलो धंदो चालूच दवरिल्लो. दुकानाची रितसर कागदपत्रां लेगीत नाशिल्लीं. निमाणें हें बांदकाम सोमारा मोडून उडयलें. ये तो घर है ना, घर है ना उधर. तो बिजनेस कैसे चालू किया? चालू नहीं है, वो गर्मी पड़ता ना, इधर गर्मी बहुत है ना इधर. तो माल डिस्प्ले, लेकिन माल तो दिख रहा है ना बाहर. माल तो ऐसे ही लगाता है तो वो बताइए वो ये दिन आया, ये नोटिस नहीं आया. नोटिस के बाद एक खाली करना है, वो नोटिस नहीं आया मेरे पास. ही जी आयची डिमोलिशन जी पळय जाल्या पळय न्हू ती अंजुना सर्वे नंबर 132/11 आनी 132/12 ह्या सर्वे नंबरान जाल्ली आसा. तेची प्रोसिडींग्स CRZ चालू आसलेली पण हायकोर्ट डायरेक्शन्स आनी एज पर दॅट डायरेक्शन्स आमकां डिमोलिशन ऑर्डर हायर ऑथॉरिटीजान येयल्लेली आसा, ती आज इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. सो हे शॉप जे आशिल्ले इलिगली चालू आशिल्ले आमी सकाळी जेन्ना डिमोलिशनाक गेल्ले इट वॉज ऑपरेटींग. सो भितर सगळे मालूय आसलो भितर. सामान बी थोडा आसलो. ते ऑपरेशन आशिल्लें म्हणून डेमोलिशन येयल्लें काय? ना तेजी सेपरेट प्रोसिडींग CRZ चालू आशिल्ली. सो ती ऑर्डर येयली आनी तेची डिमोलिशन ऑर्डर. 1 जुलै सावन देशांत 3 नवे कायदे लागू जाल्ले आसात. गोंयान ह्याच संदर्भातली पयली केस पणजी पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्ली आसा. हाचे फुडें सगळे गुन्यांव नव्या कायद्या प्रमाण नोंद जातले, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिल्या. 1 जुलै सावन देशांत 3 नवे कायदे लागू जाल्ले आसात. IPCच्या जाग्यार भारतीय न्याय संहिता, CRPCच्या जाग्यार भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता तशेंच भारतीय पुरावो कायद्या सुवातेर भारतीय साक्ष अधिनियम हे कायदे लागू जाले. जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 1 जुलाई से कल रात 12 बजे से ही हमने जो ये ट्रांजिशन कर लिया है फ्रॉम ओल्ड क्रिमिनल लॉज टू न्यू क्रिमिनल लॉज, और अब जो भी काम किया जा रहा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और के सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर वो इन नए लॉज के तहत किया जा रहा है. तो इसमें ऑलरेडी हमने FIR रजिस्टर करना शुरू कर दिया है. पैंजिम टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR रजिस्टर भी हो गया है अंडर 285 सेक्शन ऑफ BNS. ये दिस केस वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ नॉर्मल ट्रैफिक एंड पब्लिक को उसको करते हुए हमने एक केस रजिस्टर किया है इसके अंदर. उसका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो इसमें पूरा नए लॉज के अंदर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है. गोंय राज्याक ह्या संदर्भातली पहिली केस पणजे पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्ली आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन पुलिसांक ट्रेनिंग दिल्ली आसा, मात ज्यो केसी चालू आसात त्यो आदल्या कायद्या प्रमाणे चलतल्यो, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली.
इसके अंदर हमने पिछले 2-2.5 महीने से सब पुलिस कर्मियों को गोवा के और उसमें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन नए कानूनों के बारे में. डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिज़ाइन. दिस प्रोग्राम इसमें लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड. लीगल लुमिनरीज आए थे और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ जुडिशरी के साथ हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन रहा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाने के लिए. तो तकरीबन सारा स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इसके अंदर ट्रेन हो गया. दे हैव बीन ट्रेन अंडर दीज न्यू लॉज. And there is a new app which has been designed by NCRB called e-Saksha. उसके तहत जो भी इसमें कुछ काम है जो उसके ऐप के तहत किए जाएंगे तो उस पर भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और दी जा रही है. रही बात पोस्टर्स की, तो जो 50 मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शंस हैं उसका एक हैंडबुक बना के भी हमने सब पुलिस कर्मियों को दिया है ताकि उनके लिए एक तरीके से एक रेडी रेकनर रहे कि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो देख सकते हैं. इसमें ऐसा है कि जो भी क्राइम अगर कमिट होता है कल रात 12 बजे के बाद वो नए कानून के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी ऑफेंस 1 जुलाई से पहले का था वो उसी के अंदर जिस प्रकार से पहले चीज़ें चल रहा था उसी के अंदर कॉन्टिन्यूस रहेगी. जी ऑन गोइंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 1 जुलाई से जो नए ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके लिए ये सारे कानून अप्लाई हो. विनायक सामंतासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही